आमच्या तरणाट्यांनी 9 तरणाट्यांनी पुलिसांक बडयले. जो असलो प्रकार जातलो तेन्ना पुलिसांनी कडक रावपाक जाय. जावं तो मंत्री, जावं तो आमदार, जावं तो मुखेलमंत्री, जर तो गुन्यांवकार आसा तेचेर जर कोणी कागाळ केल्या जाल्यार तेची कंप्लेंट तेका आपोवन हाडून जावं तूं थंय वच तेच्या घरा कडेन, तेका आपोवपाक लज दिसता जाल्यार भंय दिसता, तूं वच थंयसर आनी तेचें इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालां ती कागाळ घे. ज्या लोकांनी हांगा ह्या ग्रावंडार रावन सभे माजार जे आमच्या लोकांक सगळ्यांक चाळयले आनी आमी तुमच्या घरान घुसोवन तुमकां भायर काडटले, पुलिसांक लज केल्या, कांकणां हातीन घातल्या म्हटलां, जितले तुमी जे हांगा सोंसलां हे आमी त्या मिटिंगेचो खर निशेध करता. जो सरकार 144 सेक्शन लायता तोच सरकारान त्याच सरकारचे मंत्री आनी तेंचे वावुरपी ह्या 144 सेक्शनाचो कलंक हो फाफावता. आनी कसले दयडेरे सरकार आमकां गोंयान फावो जाला, कसलो दयडेरो मंत्री हांगा आमकां आमदार ह्या वाठारान फावो जाला, जो मंत्री आमच्या लोकांक सांबाळूंक शकना, जो न्याय दिवंक शकना, जो मंत्री आपणाच्या सरकाराच्या विरुद्ध डेंजो प्लास्टाच्या गेटी कडेन व्हरून हड्डे बडयताले, ते खंय तुमचे हड्डे बडोवपी खंय गेले? जे तुझे कार्यकर्ते हांगा येवन हड्डे बडयताले ते कार्यकर्ते खंय गेले? लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय जाल्यार तो सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय. तुज्याच वावुरप्यांक, तुज्याच कार्यकर्त्यांक आनी तुज्याच घरच्यांक आनी तुज्याच फॅमिलीक आनी तुमच्याच घराक ते प्रोटेक्शन मेळपाक जायना. गोंय भरच्यान गोंयचे पेडणे ते काणकोण बसून सगळे आमचे काँग्रेसचे जे प्रमुख जे ऑफिस बेरर्स आसा, आज मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर आमी ज्यो मिलिंद नायकाचेर गेले कितके दीस ज्यो कंप्लेंट फायल केल्ल्यो, विविध कंप्लेंट फायल केल्ल्यो आनी एकाय कंप्लेनीचेर एक्शन जावं नाशिल्ली आनी त्या कंप्लेनी एक्शन जावना कित्याक ह्या संदर्भात जाब विचारपाक आज आमी बोगदा पुलीस स्टेशनाचेर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा. हांगा पुलिसांचेर असो दबाव घालता जे कायद्याचे रक्षक जावपाक जाय ते आज कायद्याचे भक्षक जाल्ले आसा, जेंकां जे कायदे सुवस्थेक मानिना. हांगा 144 सेक्शन इम्पोज आसतना पुलीस गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान येवन भाशणां करप, पुलिसां विशीं वायट उलोवप, पुलिसांक कांकणां घालपाची भाशा करप, हे सगळे आज इश्यू आमी PIMच्या नजरे मुखार हाडल्या आनी तेजे कडेन एक्शन मागल्या की जी गोष्ट सुरवात जाल्ली ती म्हणल्यार बालन चोडणकार जेणे एक मिलिंद नायक डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आनी ते खंयचें झाड डेंजरस आसा म्हणून तो ते झाड मारपाक गेल्लो आनी जो मनीस ते झाड मारता म्हणून जेका हाडोवपाक मिलिंदाक गेल्लो की बाबा तुजे कडेन कितें परमिशन आसा तें आपल्या तूं दाखय, जाल्यार वयल्यान तेजेर परत कंप्लेंट जाता आनी बालनाक काडून भितर उडयता आनी बालनाक बेल घेवन भायर सरचो पडटा. सेम बालन जेन्ना मिलिंदाचेर कंप्लेंट करता, मिलिंदाचेर आज पासून एक्शन जाल्ली ना. झाड इल्लिगली मारला, जेका कांय परमिशन ना. डेप्युटी कलेक्टर तो ट्री ऑफिसर आसा तेणें ताका परमिशन दिल्लें ना डेंजरस म्हणून. अशा वेळार तो परमिशन घेना, तो आज सुशागात आसा, तेजेर कंप्लेंट करून पासून तेजेर एक्शन जाल्ली. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आय कॅन से, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आमचे काँग्रेस पक्ष जे आसा कमिटी अलॉंग विथ द फ्रंटल डेलिगेशन सगळे हांगा आमकां वी वर फोर्स टू कम इन मुर्मुगांव टुडे इन बोगदा पुलीस स्टेशन. आनी लजेची गजाल कित्याक हांगा खंय तरी एब्यूज ऑफ पावर चालू आसा. जो सो कॉल्ड मिनिस्टर, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा गोंयचो आनी हांगाचो MLA मिलिंद नायक, ही इज मिसयुजींग हीज पावर, ही इज मिसयुजींग एन तो इतले हें करपा लागीं गव्हर्मेंट मशिनरी इज बीन टेकन टुडे बाय हिम. ही इज पुटींग सो मच ऑफ प्रेशर दॅट ही इज एब्यूज्ड हीज पावर. आयज ताणें उडगास धरपाक जाय की मुर्मुगांवच्या लोकांनी ताका वोट करून MLA केलो, मिनिस्टर केलो, बट ही इज फॉरगेटींग ही इज डुईंग विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स हियर. आतां पळय हीच केस जी आसा 18 तारखेर भितर दिल्ली कंप्लेन ही अगे बाय बालन चोडणकर हांगाचोच कॉन्स्टिट्युन्सींतलो भुरगो. 18 तारखेर खंय मिलिंद अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा 5 जाणांक घेवन खंय झाड कातरपाक लागलो, खंयचे बेनियन ट्री. आनी बेनियन ट्री म्हणल्यार पिपल काडटा, पिपलाचें झाड, ताका रिलिजियस सेंटिमेंट आसता, थोडे वेल्यूज आसता, बायल्यो पुजा बीन करता. बालन बापलो खंय 2 जाणांक घेवन फक्त क्वेश्चन करपाक गेलो, ताका कोणें सांगलें झाड कातरता. ताणें मिलिंदाक इतलेंच विचारलें मिनिस्टराक, बाबा यू हॅव गॉट द रिक्वायर्ड परमिशन्स, डेमोक्रेसी ना, रायट ऑफ एक्सप्रेशन ना. मिलिंद ताका खंय वयल्यान केअरलेस करपाक लागलो, शपथ सांगपाक लागलो, धमकी दिवपाक लागलो, खंय तूं मागीर तुका दाखयता कितें. ताणें इतलें विचारलें खंय आमकां परमिशन दाखय, वी हॅव सेंटिमेंट्स वॅल्यू फॉर दीस ट्री. परमिशन एक दाखोवना तें सोड, वयल्यान खंय पुलिसान ताका सांगलें खंय तुका आमी कितें आसा तें तूं हांगा डिस्पर्स जावं मागीर दाखयता म्हूण. ही वॉज एब्यूज्ड. आतां ही केस ताणें दिली, कंप्लेंट दिली, हाजेर कांय जावना. पूण वर्स्ट थिंग इज दॅट ऑन द कॉन्ट्ररी बालनाचेर केस घातली, FIR केली आनी नॉन बेलेबल वॉरंट घातलो. ही हॅड टू रन
ताका अरेस्ट करून ताका बेल घेवपाक पडली. इज अ कॉमन मॅन, बेला काय कितले पडटा. सो वॉट वॉज बालन्स मिस्टेक? Did he abuse somebody? Did he molest somebody? Did he rape somebody? Is he a hardcore criminal that you put a case on him non-bailable? वेल्यान आमी हांगा इतल्यो केसीस दिल्ल्यो आसा आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांनी, पूण एक ताजेर कांय जावना.